हॅलो हाय नमस्कार. कार्मेल किरण मीडियाच्या सर वीक्षकांक बरी सांज मागता. तुम्ही सकाळी पळयता ना बरी सकाळ मागता. आता मगाच्यानो आम्ही कोडयाळ तावन बेलूर वचून आसा आणि वाटेर चारमाडी घाट मेळटा आणि एक विशेष घाट आणि हाचे विशीं जायते तुम्ही आयकला जावंक पुरो वाचला जावंक पुरो. विशेष जावन कस्तुरी रंगान एक ताची एक वर्दी ह्या एका घाटे वयर आसा. कित्याक म्हळ्यार जायत्यो संगती ह्या घाटीर आसात आणि ताचे वरवीं सगळे आमचे परिसर आणि वातावरण समतोलन जायचे जाल्यार ही घाटीचे संरक्षण करचे भोव गरजेचे. अशें आमी येता आसतना तुम्ही पळयात व्हडले व्हडले गुडे दिसतात आणि सकयल कितें व्हडली खण आनी दिसता आणि वाटेर जायत्यो संगती विचित्र रूप झाडां आनी आमकां मेळटात. खंय पळोवंक मेळना जाल्यार हांगासर आमकां पळोवंक मेळटात. कित्याक म्हळ्यार एक विशेष जागो आनी वाटेर येतना आमकां नागरा बेत्ता म्हणून आमी जायत्या जाणांनी आयकलां. नागरा बेत्ता ल्हान ल्हान आसतना आमकां मार आनी पडले आसूं पुरो, पूण ते ओरिजिनल नागरा बेत्ता की म्हणून गोत्त ना. कित्याक म्हळ्यार ते नागरा बेत्ताचे विशेष केले नागरा बेत्ता आसचे विशेष रितीन ह्या एका घाटयेर म्हणून सांगतात. कित्याक म्हळ्यार हांगासर आमी रावून पळयले आनी ती नागरा बेत्ता पळयता आसतना आमकां मारली बेत आनी मारले ब्रेत आनी दुसरेंच म्हणून दिसता. ताच्या उपरांत एने जायत्यो संगती हांवें सांगल्या भशेन जायत्यो रूख विशेष विविध रूख आनी परिसर आनी पुरा मस्त पच्व जावन आसा. भोव सोबीत एक वातावरण आनी ते पळोवंकूच एक खुशी आनी दोळ्याक एक आनंद. त्या देखून तुमी कोडयाळ तावन बेलूर ह्या मोडीगेरे येता आसतना थोडो वेळ रावा ह्या वाटेर आनी पुरा आनी ह्या परिसराचो संतोष ह्या काय म्हणटात सोबाय साकूंक विसर नाकात. जोना येताना सुमार कडे गोन्यो बांदतात फादर जोना. तुम्ही येशे उंतासात न्ही, हे गोन्यो कित्याक बांदतात? बारीक विचित्र हाका सेबीन नारीन गोणी चिला म्हणटात. होय कित्याक म्हळ्यार ह्यो गोणयो म्हाका दिसता हाच्या भितर पळयतना हाच्या भितर प्लास्टिकाच्यो बोटली आनी पुरो घाल्यात. ह्या घाटयेर येता आसतना थंय घाटयेची दृश्य पळोवंक जागो आसा न्ही. लोक उदक पियेता, खाले स्नॅक्स आनी पुरो खाता आनी ते मार्गारांनी उडयता. वो थंय दिसता तुमकां, वो थंय पळया, वो येणे पळया थोडे प्लास्टिकां पडुल्ले आसात. तशें ते प्लास्टिकां घालनोचो म्हणून लोकांनच हांगासर आमच्या राज्य मट्टार देश मट्टार स्वच्छ आंदोलन जावन आसा. ते आंदोलन आपणाक सांगता तशें दुबळो लोक करनासा. पळय आपुरबायन आपणाच्या गांवांत एक गोणी बांदून हाका तुमी घाला म्हणून आमकां एक मार्गदर्शन जावन आसात. कितलें बरें एक तांचें योजन. बरें बरें एक सुमार कडेन पळयलें सगळ्यांनी. पूण लोकांक आनीक चड महत्व दिजे हे कित्याक हे बांदतात गोन्यो म्हणून. कित्याक म्हळ्यार जायतो लोक येणे तेणे परत उडयता पळय सगळ्यान आसा. आतां ते सकला पळयल्यार व्हडले व्हडले पायप आनी परत घाल्यात न्ही, ते घाल्याक ते पायप थोडो लोक तेणे जी येता सकयल आनी तांकां ते पावसाचें उदक हें करून टँकी बांदून उदक भरला म्हणून दिसता म्हाका. दुसरे कांय बांय कितें आसा की ह्या गव्हर्मेंटाचे एक दोन घरां मात्र दिसतात. हय थंय घरां आसात आनी तोट आसा, माडये तोट आसा, माडा तोट दिसता. तितल्या गुंडयेन ती लोक रावता म्हणून जालें वय वय लोक आसा, सगळ्यान लोक आसा. वय 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 या आनी काय आनी ह्या गिमांत खावचे स्वादिश्ट ही फळां जावन आसात. बारी रूस हाका उर्ना म्हणटात. उर्ना म्हळ्यार येत न्ही. वय ती पिकतना धवी धवी जातात. आतां तुदयेर थोडी आसात कांट्याचे जडते काडूंक तेंकडी जाय. वय 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 हय बारी रूस गोड गोड चिवण पुरो जाता मात्र. आनी ह्या चारमाडी घाटयेर एक विशेश आतां म्हळ्यार ते आमकां ल्हान भुरगीं आसतना पळय इस्कॉलांत परा नागरा बेतान मारतले न्ही. चारमाडी घाटयेंत ते नागरा बेता म्हणून सुमार कडेन आसा खंय ते नोन फॉर नागरा बेता. ते नागरा बेत्ता विशयान इल्लें सांगा पळय. नागरा बेत्ता विशयांत सांगोंक कांय ना. एक वाली बरी रुखांक आनी सोडून येता ते तातूंत मस्त कांटे आसतात. पूण ते भितर बरें घट्ट
पोलिसांचे बेतांनी करतात पळय पोलिसांक आणि बेत्ताचा बट्टी म्हणून तुम्ही बटयो करचे पळयला जावंक पुरो ते बरो ताचेंत करचे ते चार आहे होय आणि थोडी चेअर आसात पळय बसोंक आणि बेताचे बेंड करणं करतात ते उण करणं ते या उकडणं उदकांत उण करणं ते बेंड करूंक जावचे बरे करणं ताचें करतात होय त्या देखून तो मस्त उपयोग आसा आनी ताका भारी स्ट्रॉंग ते मस्त घट एक फावटी सुकल्या मागीर पाड जायना होय आमकां ल्हान आसतना मास्टरान टिचरांनी बरोबर मारचे ते नागरा बेत्ता ते एक डोंगीर नागरा बेत्ता तर ना नागरा बेत्तात पूण ताचे वयले खोले ते बारीक तासून तिथे म्हळ्यार त्यो बड्यो बारीक घट आणि बारीक स्ट्रॉंग आणि मारल्यार बरें लागता पूण रगत किंडना ओके वय 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 ओके तशें आतां जोना वो रूख सगळो सुकला न्ही होय आणि कांटे आहात आनी कांटे आसात होय वय वय पूण ताच्या त्या सायडीक पळयल्यार इल्ले पाचवे आनी काले इल्ले जीव आसले बरें दिसता काले ते तशें तेंगी हो एक काट कापसाचें जड आमचे कसी कापूस आमकां आस्पत्रांनी पळोवंक मेळटा न्ही गे पूण पयलें आमकां कापसाची जडां म्हळ्यार अशेंच गांवांत कापसाची जडां आसतालीं तांतले कापूस काडटाले ओ थंय मुखार एक बंडी फुटल्या पळय तातूंत धवे धवे दिसता तातूंत कापूस मेळटालो तातूंत उशें करूंक जातालें गजऱ्यो करूंक जाताल्यो आनी अशें आमकां मस्त उपयोग जातालो पयलें आनी गिमांत ही जडां आपल्या कोल्या जडयतात पुरा आणि तातूंत एक बेंदर दिसता ते पाचवे ते बेंदर बेंदर वय बेंदर हो कोल्या जडल्यात म्हळ्यार रूख मरोना जीव आसा त्या देखून त्या हाका धरून ती बेंदर बरें करून आपणाचो जीव बरो नासा पूण ह्या बेंदरी विशयांत पळोवंक गेल्यार आमी एक शिकयत जशें ह्या रुखार जियेव न्हू ह्या रुखाचो सार पुरो ओढून जी येता पळय तशेंच मानसीक सकत सगळें नकारात्मक चिंतप ओढून काडून आमकां अस्कत करतात आनी त्या वेळार सैतान आमकां चड आनी चड दोसता वय टेम्पटेशन्स चड आनी चड येतात आनी दुसरें संवसारांत तशेंच दुसऱ्यांच्या जिविताचेर होंदवण जियोवचे मस्त जण आसात वय मस्त जण आसात ते बेंदरी बरीत दुसऱ्यांच्या जिविताचे फळ आपणे खावन दुसऱ्यांक बरबाद करचे त्या देखून ह्या बेंदरी मुखांतर आमकां मस्त शिकयत आमी तशें जावचें न्हय जिवितांत बगार आपणाच्या मेहनतीन कशें वो रूख वयर येवन कापूस दिवन हेरांक बरें करता तशें आमी मोवाळ जावन कश्ट काडून आपणाच्या जिविता मुखांतर हेरांक बरें करियेत म्हणून आमी आतां आसात हांगासर मंजराबाद कोटे मोगाचे न्हू शिराडी मँगलोर हायवेच्या सायडीन आसा आनी हे टिप्पून बांदले सुमार 1792 इसवेंत आनी हाची विशेशता म्हळ्यार एक स्टार शेपर आसा एक कोटे स्टार शेपर आसा आनी खंडीत जावन मेंटेन तितलें करूं ना पूण जायतो लोक हांगासर पळोवंक येता हांगा वयर तावन बरें एक सिनरी आनी बरें दिसता आनी जायत्यो कोट्यान कितें जाय तें सगळें आसा व्हडल्या एका गुड्यार आसा आनी सोडूंक खंय पयिल्लें आसा प्रायबंद गेले कशें जातलें पूण तरणाट्यांनी कोणा चलोवंक जाता तांणी परत येवन एक पळयल्यार बारी सुबीत कोटे वयतान पळयतना एक स्टार शेप बरी आसा त्या देखून हेका एक स्टार शेप आनी वयर पळयता आमी वयर हांगा एक क्लियर मळब बरें सुबीत ग्रीन ब्लू आनी व्हायट आनी पुराक मोडा आनी पुरा गेल्ले बरें दिसतात त्या देखून तुमकां केन्नाय कोडयाल तावन शिराडी घाटी तावन बेंगलोराची ह्या सकलेश पळयता आसतना ह्या कोटेक वचूंक तुमकां मन जाल्यार वयत फ्री कांय ये ना एंट्री फी आनी कांय ना पूण नितळ आयिल्ले सांबाळची बारी बारी
आमचे सांगात आसात विजय डी कॉस्टा ते बँगलोर आमचे सांगात ह्या मिटिंगाक आयल्यात आनी ह्या कोट्याच्या भितर आयल्यात तांचो एक अनुभव कितें म्हणून सांगया. फादर विजय तुमकां कशें बगलें? ह्या कोटेक आमी वयर सोडून आयल्या. सोडून येताना तें पयलींच एक आमकां एक एडवेंचर असं म्हणटात न्हय, साहस बरी बगलें. आतां आमी एक वयल्या ह्या जाग्यार आसा. तुमकां आतां दिसता मळो बी दिसता, सकयल गुंडी दिसता. हांगा ताना पडल्यार मनीस झाडांय मेळची ना ते. अशें आमी मनीस ह्या संवसारांत नाश्वर आनी देवान येदलें व्हडलें पुरा रचलां. हें कशें येदें व्हडलें त्या काळार टिपून हें बांदून हाडलें म्हणटाना आमकां एक हाचेच विशयान आमकां एक विजमीत भोगता. आतांच्या काळार आमकां मस्त टॅक्नोलॉजी आनी आसा, पूण त्या काळार हें कशें बांदून हाडलां ह्या येद्या व्हडल्या पर्वताक तांणी कशें हे पातोर आनी इटे पुरा हाडले, कोणें बांदलें म्हणल्यार एक आमकां हाचे विशयान विस्मय भोगता. एक स्ट्रक्चर पळोवन तुमकां कितें बगलें? एक स्टार स्ट्रक्चर आसा म्हणून तुमकां दिसलें की? वय हांगा एक स्टारा बरी आसा. स्टारा बरी आसा आनी त्या दाळा आमकां कोत्ता न्ही कोंकणी क्रिस्तांवांक पुरा टिपून आनी दग दिल्लें. त्या दाळा गुलाम जावन कोडयाळ जावन जायत्या क्रिस्तांवांक टिपून श्रीरंगापटणाक गेल्ले म्हणटात आनी तांकां गुलाम जावनय जायती जाणांक ताणें कश्टिल्लें. जावंक बरो तांचे हातूं सॅक्रिफीस आसतलो आमच्या पुर्वजांचोय ना म्हणून आमकां सांगूंक जायना. आमचे कडेन एक एग्जॅक्ट इतिहास आमचे कडेन ना जाल्यारय तांकां जैलांत घालून ताणें बरें कांय पळोवना. जायत्या जाणांक हांगा जावंक पुरो आनी जमालाबाद कोटे म्हणून बेलतांगडी एक आसा थंय ताणें हरलें थंय हांव गेलां. थंय अशेंच गुड्यार हाच्यानी व्हडलो तो तळप हाच्यानी तशें गुड्यार आनी गडायपातर म्हणटा हांव न्ही थंय ताणें अशेंच एक कोटें बांदलां आनी थंयच्यान जायत्या जाणांक तो लोटून घालून जीवशी मारतलो म्हणून म्हणटात. आनी हें वयर आसल्या वरी वयरींक एक अटॅक करूंक जायना हें बुरूज जाल्ल्या वरी. आनी एक दृश्टेन कोणाक तांकां फाशी दिवचे शिक्षा दिवचे जाल्यार पुरा जाग्यार वरून लोटून घालून जीवशी मारूंक की एक सुलाभ. आनी एक कोट्याचे एक इंजिनियर म्हणून ते एकलो फ्रांसांतल्यान आयलो. त्या देखून भविष्या एक स्टाराचे म्हळ्यार स्टार म्हळ्यार आमकां क्रिस्तांवांक गेले लागीं त्या देखून ताच्या एका तूं बांदलें म्हणून म्हाका बगता. जावं की पुरो ताचे कॉन्सेप्ट घे म्हणून दिसता. जावंक पुरो स्टार. आनी इस्लाम धर्मांत तुमी पळयल्यार तें क्रेसेंट म्हळ्यार अर्दो संद्रेम आनी ताच्या मदें नेकेत्र तें एक तांचें इस्लामीक सिंबॉलिजम आसा. तशें नेकेत्र मुस्लीम धर्माक भोव लक्षिल्लें जाल्ल्या वरवीं तशें जावंक पुरो ताणें बांदूंक पुरो. म्हजे एक अभिप्राय तशी. देव बरें करूं. ओके थँक्यू. हांगासर आसात फादर आरुण, फादर आयवान आनी पोर आमी कोटे पळोवन फाटी येवन आसा. हांगासर आमी हाचे अनिलाचे एक ओपिनियन विचारता. कशें जालें तुजे कोटे? कोटे बरें आसले. फादर आयवो हांगासर आयला. फादर आयवो तुमकां कशें जालें कोटे? पयले फावटी आयला बरें आसा. ओके. आनी फादर डेन्झल तुमकां कोट्यान ते खालें बरें रुसलें? म्हाका आमचे एक कोट बरो रुसलो. आमी सकट सांगात रावन फोटो काडले आनी ती अशें तें बरें जालें आमकां. हांगासर पळयतात दोन ल्हानशीं पिलां कोण्यान सोडल्यात आनी ताची आवय येयली म्हाका बेन दिसता. ह्यान पदराड बरो भेट वय पिलांक कोण्यान सोडलं बाय लाचार दिसतात. कांय खावंक ना गी म्हण दिसता. ते टिप्पून सोडलो पेटो की मगाच्या न्हू बेलूर हळेबीड म्हणटा आसतना कलाकृतीक फेमस कलाकृती म्हळ्यार शिलाबारीक म्हणटा हांव आनी जायते कलाकृती थंयसर आमकां पळोवंक मेळटात. ते देखून ह्या कोट्याच्या सकयल येता आसतना हे पुरा कलाकृती पळय जायते सुबीत कलाकृती केल्यात आनी पत्राच्यो त्यो कलाकृती आनी जायते रितीची कलाकृती हांगासर पळोवंक मेळटात. हांगासर हो मनीस आपल्या हातांत कर्ण आसा पळयात. ताचे वृत्तीस हे पत्राचे कलाकृती करचे आनी ताच्या मुखांतर तांचे जीवन तांणी मुखारसून व्हरतात. कसले कलाकृती जायत्या ताचे कलराचे आसात आनी बरे आसात बरे सुबीत आसात पळोवंक. आनी हो जावन आसा कोडयाल्स आनी कोडयाल टू बँगलोर असो हायवे
शिराडी घालता म्हणटा अच्छा हांगाच ते तिशीन दिसता ते तिशीन तेणे गेल्यार ते कोटे मेळटा आमकां आनी हो हायवे आतां बेगीनच 4 लेन जावन 4 आसा त्या देखून जायती तयाराई जावन आसा त्या देखून उपरांत आमचे पैन कोडयाळ तावन बेंगलोर बरी सलीस जातले त्या देखून हे बेगीनच जावन दी म्हणून आमची आशा न्हू आमी हांगासर सुंडेकेरे बेलूर तावन सकलेशपुराच्या वाटेर एक इगर्ज आसा होली फॅमिली चर्च जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची फिरगज सुंडेकेरे म्हणून हांगासर ही इगर्ज आतां नवीच पोरस आदल्या वर्सा बांदली की देखून खंडी जावन हाका एक इतिहास आसता कित्याक म्हळ्यार हांगासर क्रिस्तांव लोक ते नासतना कोंकणी लोक हांगासर येवन वस्ती करनासलो जावं पुरो एस्टेटान काम करन आनी हांगासर आतां ती रावून ही एक फिरगज आतां आसा केल्या पयलें तावन ताचे चरित्रा कितें की म्हणून पळया भितर वचून विगारा लागीं कांय मिनीट माहिती मेळटा की आमी प्रयत्न करया या मगाच्या न्हू हांगासर आमचे संगी आसात फादर अनिल लोबो गांवांत शंभूरचे हांगाचे विगार ह्या फिरगेजेच्या विशयान इल्लीशी चरित्रा ते आमचे मुखार दवरतात मोगाच्या वीक्षकांनो तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत बगेन कुटुंबाचे फिरगज सुंडेकेरे हांगासर देवस्थान वा बवार्थ आरंभ जालो 1956 सो 56 उपरांत हांगासर सकलेशपुरा इगर्जेचें कॉपेल जावन आसलें आनी ताचे उपरांत हांगासर वाडावळ जाली आनी हांगासर देवाची कृपा आशिर्वादां लोकांक मेळ्ळी आनी अशें वाडत आयलें आनी ताचे उपरांत हांगासर फिरगज म्हण पसारलेली 1992 आनी ताचे उपरांत हांगासर एक याजक वस्ती करूंक शकलो आनी हांगासर बवार्थ चड जालो आनी देवाचे आशिर्वाद ह्या लोकांक सगळ्यांक हांगासर मेळिल्ले आसा आनी थोडेच एका वर्सा आदी वर्सी जावना मेच्या 20 तारखेक 2024 ही नवी इगर्ज हांगासर उबारलेली आसा आनी हांगासर सर्व लोक देवाच्या मोगांत वाडत येत आसात ह्या संदर्भार आमी तुमकां सर्वांक ह्या देव टेंपलाक मोगाचो येवकार मागता आमी हांगासर आर्हेडली सांजू हांव इव्हेंजलिस्टाची फिरगेज हांगासर आसा आनी ही फिरगेज मस्त वर्सां जाली आनी जायते एस्टेट हेने तेने आसात आनी हाची चरित्रा कितें की म्हणून हांगासर हांगाचो विगार आसा फादर मेल्वीन ताका कोंकणी समायना पूण कन्नडान सांगता कन्नड आमकां सगळ्यांक अर्थ जाता न्ही कन्नडान जस्ट आमी ते कितें सांगतात म्हण आयकया ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆರೇಳಿ ದೇವಾಲಯ ಒಂದು ಬಹಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇವಾಲಯ. ಇದು ಸಕಲೇಶಪುರ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಉಪಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ಸಕಲೇಶಪುರ ದೇವಾಲಯದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಇದು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 140 ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದು ಈ ದೇವಾಲಯ 3 ಉಪಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹುಲ್ಕೋಡು, ಮಲ್ಸಾವರ ಮತ್ತು ಹೊಸಮನೆ ಉಪಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 20-22 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರವು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈಗಷ್ಟೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಹೊಸ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಶುಭ ಸಂದೇಶಕಾರ ಯೌವನರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಒಳಾಂಗಣವು ಕೂಡ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು, ಹಳೆಬೀಡು, ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಜನರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ವರಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. हो ना भाऊ मग पळयात हांगाची नारळाचे रूख या माड पळयत आसतना नारळ बरोवन उमटतात. कांय ताका मुळाक आनी कांय ना. आमी आमच्या गांवांत आनी पुरा इतले मुळाक घालनी कांय मेळना. पूण हांगासर घोस म्हूण येत शिमटे नारळ कांयच घालनासतना ते म्हळ्यार एक देवांत बेसांवंक गेल्ली एक भुमी म्हूण येत की ते लायल्यार बरें जाता. आम्ही बेळूर गांवच्या बिक्कोडी म्हणल्या एका जाग्यार आसा. ह्या जाग्यार एक 40 एकरांचे तोट आसा. कॉफी आनी पेपर, मिरी. हे मिरयाचें जड ही एक वाल दुसऱ्या रुखाक धरून वयर वता आनी तातूंत अशें मिरी जाता. पळयल्यार दिसता तुमकां मिरी. आपुरबायांनी मिरी जाला आनी हे थोड्या वेळा मागीर पिकता. आतां आनी एक मार्च एंड जाताना पिकता. हे पिकल्या मागीर कुंटून सुकयतात आनी सुकोवन आमी मिरी घरा पळयला जावंक पुरो किचनांत. ते मिरी आमकां नुस्त्याक मागीर मसाल्याक घालूंक आमकां बरें पडटा. कोंकलेक, शेळीक हे सगळे उपयोग करतात. मिरयाचो कसाय आमी म्हणटा. मिरयाचो कसाय इल्लें आलें घालून इल्लें गोड घालून पियेल्यार कोंकलेक, शेळीक आनी पुरो बरें जाता. पावशिल्ल्या दिसांनी पेपराचो अशें मिरयाचो पिठो घालून चाय पियोवची आसा. कित्याक म्हळ्यार हातूंत इल्लो ताळो सुडाळ जाता आनी कोंकली शेळ आसल्यार सुट्टा. त्या देखून हे आपुरबायेचें एक वखदी वय तशेंच नुस्त्याक आनी पुरा गरम मसाल्याक घालूंक हे एक बरें सामग्री जावन आसा. तशेंच हाच्या सांगाता कॉफी आसा. कॉफयेक सदांच थंड वातावरण जाय. त्या देखून आमचे तेन्ना चड कॉफी जायना. पूण हांगा ह्या चिकमंगळूर गांवांत बरी कॉफी जाता. कॉफयेक इल्लीशी सावळी जाय, इल्लेशें वोती जाय. त्या देखून रूख आनी पुरो तशेंच सोडटात आनी त्या रुखांक मिरी लायतात. माड या हेर रूख अशेंच सोडटात. सडाव जावन हेणे सिल्वर म्हणून एक रूख येता तो तांणी लायला आनी त्या सिल्वर रुखाक मिरी सोडला सडावत. आनी अशें आसतना ह्या वेळार आतांचो वेळ म्हळ्यार फेब्रुवारी एंड मार्चाक बरीं फुलां येतात हांगासर. ही फुलां येवन आतां फुलां ह्या हांगा आसल्या झाडांची फुलां सुकल्यांत आनी हांगासर कॉफी फुटल्या. तुमकां दिसता ल्हान ल्हान कॉफी फुटल्या हांगासर. पळोवंक गेल्यार झाडाच्या लागीं आयल्यार हांगासर बियो सुटल्यात दिसतात. पळोवंक दिसता हाची फुलां सुकल्यांत. पळया ही फुलां ही सुकल्यांत. दुसरे कडेन दुसऱ्या तोटांनी पळयल्यार थोड्या तोटांनी फुलां आसात अजून. हांगासर इल्ले एकगीस फुलां सुकोवन बऱ्यो बियो जाल्यात आनी ह्यो सडावत म्हळ्यार आखे 4 म्हयने लागतात पिकोवंक बरें करून. ऑगस्ट एंडा म्हणसर थंयसर हे पिकोवंक सुरू जाता. मागीर पावस रावल्ल्यानंतर नोव्हेंबरांत कुंटूंक बरें जाता पिकोवन. आनी तीच मागीर कॉफी सुकोवन ताचो पावडर करून आमकां कॉफी पावडर मेळटा. सडाव जावन ह्या जाग्यांनी कॉफयेक बरें वातावरण आसा. देखून थंड वातावरण आनी तशेंच रुखांची सावळी आसा, वोती आसा. आनी ह्या वेळार तुमकां वोत पयस स्प्रिंकलरां घाल्लें दिसतात. उदकय जाय तांकां. चड नाका पूण उणें उदक जाल्ल्यान आपुरबायेन कॉफी हांगासर जाता. ह्या कॉफये वरवीं आमी पळयलां बारीक सुडसुडीतपण मेळटा कॉफी पियेतना. आनी आमकां कॉफी म्हळ्यार मस्त कितें म्हणटात ताचो स्वाद बारीस आमकां पसंद जावन आसा. त्या देखून पूण मस्त कश्ट आसात. मस्त जण कामाचे जाय आनी व्हडलो जागो जाय. ताका अशें कॉफी लावन ती सुकोवंक जावंक पुरो कुंटूंक जाणा जाय. आनी
ना तर बेळे पाड जाता पिकोवन पडटा तशेंच ह्या टायमार पावस आयलो जाल्यार फुलां पुरा पाड जातात आनी ती तरणे कॉफी जाल्ली ती पुरा जडटा त्या देखून सडाव जण कॉफी तोटाच्या गुड्यारांनी आसता उदक आनी रावणांतले बरी गुड्यार देवणेर स्लोपार हांगासर चिकमंगळूर सडाव गुड्यात जाल्ल्यान पर्वत जाल्ल्यान ते लावंक बरें जाता मेटा कर लायतात पूण हांगासर तितलो गुडो ना हांगासर जागो लेवल आसा सोबीत जागो वचोंक आनी बरो थोडो ते फाटल्यान एकलो काम आसा स्प्रिंकलरा व्हरून आसा तो स्प्रिंकलरां घालून तसा सगळी दीस आनी रात स्प्रिंकलरां चलतात म्हळ्यार 40 एकर जाग्याक म्हणटाना चिंता मस्त कामाचें जाय तशें मस्त कश्ट आसा तांकां आनी वडोल सकाळी त्या वताक बसून बायल मनशां कॉपी क्लीन करनासली ती कुंटल्या मागीर ती सुकयल्या मागीर ती क्लीन करूंक आसता क्लीन करून बरी करून गोणी आनी बरनो ती गोडावनान दवरतात मागीर गरज पडटना मार्केटीक व्हरून दणी विकता हांवें तुमकां कॉफयाची जडां दाखयलीं आल्या कॉफी अशें सुकयतात कुंटल्या मागीर अन्न अशें घालतात हांगा पुरो बरी करून सिमेंट घालनात आनी जाल घाला इंगड ही बरी सुकल्या आनी आतां एक 2-3 दिसांनी बरें करून ही पापूड न्हू वासून न्हू बरी करून क्लीन करतात आदलो कोयर आनी पुरा काडतात ही 2 सुकल्या ही अन्न रास घाल्या मात्र थंयसर दिसता तुमकां पिकल्ली कॉफी अशी आसता कल्लार तांबडो जावन आसता मागीर सुकल्या मागीर ती तशी जाता हांगासर पळया तुमकां हातांत 2-3 दाखयता हांव बऱ्यो पिकल्ल्यो इतल्यो अपुरबायेच्यो आसात तांबड्यो आसात पळोवंक सांपेरां बरी दिसतात तुमकां सांपेरां म्हळ्यार काले म्हणून खबर आसा की ना गोत्तू ना म्हाका पूण सांपेरां बरी दिसतात पळोवंक पूण ही कॉफी ही सुकल्या मागीर बरी जाता ताच्या मागीर ती कांडून ताची साल काडटात साल काडल्या उपरांत अशी ह्या कलराक येता ते तुमकां तेदी व्हडली दिसली आत्तां पिकी जाल्यार साल काडल्या उपरांत अशी जाता एकदम धवी मागीर ही मिल्लाक दिल्यार पावडर करून कॉफी उकडून पिवंक जाता आचाकी थोडी ती इल्लीशी चड उणी सुकल्या मागीर थंय थोडी आसा अशें तांणी सुकोत घालचें हांगासर बरें करून तांणी इटे घालून हें ग्रावंड कॉफी सुकोवंक म्हणून केला इतल्यांत आज कॉफी विशयांत तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं.